बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मार्कस एवंजेलावस वरदा 40:5 वळ. मार्क चॅप्टर 10:45. मनशा पोती हेरांनी आपणाची साकरी करी जाय म्हणून येवंक ना, बगार आपणेच हेरांची सेवा साकरी करी जाय म्हणून आणि सुमेस्तांच्या सोडवणे पासत आपणाचो जीवच दी जाय म्हणून आयला. होय मागचनो आमचो सुमी आमचे खातीर जीव दिल्लो जावन आसा, पुनर्जीवन जाल्लो आनी जैतवंत जाल्लो आमकां आज मेळोंक येता. ह्या पवित्र सक्रामेंतान आमी दिमी गेल्या, त्या सुमयाक आमी मेळया, ताका आराधन करया, ताका लागीं सरया. गावया आमी गीत तुजे लागीं आयल्या येसुमया. आमच्या बुकांत C3 पेज 86. C3. तुझे लागी आयल्या येसुमिया, तुझे लागी आयल्या येसुमिया, तुझे लागी आयल्या येसुमिया. तुझे लागी आयल्या येसुमिया, तुझे लागी आयल्या येसुमिया, महिमानी स्तुती तुका जावं सदां, महिमानी स्तुती तुका जावं सदां. तुझे लागी आयल्या येसुमिया, तुझे लागी आयल्या येसुमिया. सागरा दर्शन दे, कृपे 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 सागरा दर्शन दे. तुझे लागी आयल्या येसुमिया, तुझे लागी आयल्या येसुमिया. येसुमया तुझे लागीं आयल्या आमी आराधन करूंक, तुका मान करूंक, तुका नमन करूंक. तो आमचो सुमी म्हणून आमचे खातीर जीव दिल्लो, आमची सेवा साकरी केल्लो, आपणाचो जीव दिवन आमकां सुमया तुजे बरीच सेवा करूंक कृपा दिल्लो, तुजो पाटलाव करूंक आमकां फावो केल्लो. आज तुजे लागीं आमी आयल्या, हांव तेच कृपा तेंच बेस हांव आमी मागूंक, तुका लागीं सरोंक, तुजे बरी आमी ह्या संवसारांत जियोंक सुमया. आमचे मेसांव करूंक आमकां कृपा मेळच्याक लाभच्याक तूं आमकां ती कृपा दिताय म्हणून सुमया. तुजी दया तुजी कृपा आमचेर वत. तुका आराधन करता, तुका मान करता, तूं आमचो सुमी म्हणून आमी वळखता सुमया. मानून घेता. राया सगळ्यांच्या दर्शन दे, राया सगळ्यांच्या दर्शन दे, राया सगळ्यांच्या
दर्शन दे राया सर्गींच्या 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 दर्शन दे तुझे लागी आयल्या येसुम्या तुझे लागी आयल्या येसुम्या तुझे लागी आयल्या येसुम्या आवडतान तुझे लागी आयल्या परवशनमे आयल्या येसुम्या ओगान महिमाने स्तुती तुका जाऊं सदा महिमाने स्तुती तुका जाऊं सदा तुझे लागी आयल्या येसुम्या तुझे लागी आयल्या येसुम्या हालेलुया 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 सुम्या आराधन तुका मान तुका स्तुती तुका वंदन तुका तुम सो सुमे देवान सो देवराय सराय वैसन सो वैस हम सो मेसरे तुम सुमे आमच्या देची उदलाय रगत वरेला या उंड्या रूपा काल जरा साय आमका सुम्या कृपेन बढताय आमची दया करताय आमका बेसाव दिताय आमका बोरिंग करताय हालेलुया 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 पेद्रूचे पहिले पत्र अवस्वर 1 पहिलो अवस्वर 20 आणि 21 वळ 20 आणि 3 तान 20 आणि 4 आम्ही 4 वळी कडया आयच्या पहिल्या वसपांत पेद्रू आमकां पुरभयेन सांगता जेसून आमचे खातीर कितें केलां ताच्या रक्तान ताणें आमकां कितें केल्यांत भोव पुरभयेन पेद्रू आमकां कळीत करता हें उतरां आमची करया म्हजे प्राण तुमी सांगा संसाराचे स्थापने आदींस देवान ताका विंसलो आणि ह्या शेवटींच्या काळार तुमचे पासत ताका उगडापो केलो ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलेल्या आणि महिमेवंत केल्ल्या देवाक ताचे मरिफात तुम्ही सत्मानूंक पावल्यात अशें तुमचो भावार्थ आनी बरवसो देवाचेर तुम्ही दवरला एगडी बोर आमचे दोळे आमी दंपया जेसू देवान विंसल्लो मेल्ल्यांतलो जिवंत उठिल्लो आनी ताचे मरिफात आमकां भावार्थ आनी बरवसो लाभलो आज ताचे मरिफात देवाक आमी आराधन करता तशें मुखार मरिफात देवाक आमी लागीं सरता 20 आणि 3 आणि 20 आणि 4 वळ मुखार सांत पेद्रू आमकां सांगता म्हजे प्राण तुमी म्हणा कारण सासनाक जियेतल्या आणि बाळतल्या देवाच्या उतरा मरिफात तुमकां पुनर्जल्म लाभला हो जल्म विनाशी मनशातावन न्हय बगार अविनाशी देवातावन तुमकां मेळ्ळा लाभला पवित्र पुस्तक म्हणटा सगळे मनशा कुळ तना बरी सगळी ताची महिमा तनाच्या फुला बरी तन बावता आणि फूल जडता पूण सुम्याचो शब्द सासनाक बाळता हो शब्द म्हळ्यार तुमकां परगट केली बरी खबर एगरी बोर आमचे दोळे आमी दंपया देवाचो शब्द बाळता आमी बळवना आमी तन वा फूल आसले बरे ह्या संवसारांत
आमचे दीस भोव थोडेच, पूण देवाच्या शब्द आमकां धैर्य दिता, देवाचो शब्द आमकां घटाय दिता. तो शब्द म्हळ्यार देवाची बरी खबर. अनंत शब्द मनीस जाल्लो जेजू आमकां सोडयलेलो आमचो बावट, आमचो बरवसो जाला. ताणें आमकां सोडयल्यान, ताणें आमकां सुडका दिल्या, ताणें आमकां बचाव केल्यान कितलें आमी जेजू मुखान देवाक लागीं सरता तितलें देव आमचेर कृपा वता. तितलें आमी ताका अर्घां दिता, आमकां आमी समर्पिता, तितलें देव आमकां ताका ताच्या राजाक लागीं करता. तर आज ताका अर्घां दिवया. जेजू खातीर ही बरी खबर सुम्यात आमकां लाभलेल्या खातीर जे कितें देवान जेजू मुखान केलां आमी ताका अर्घां दिवन गावया. आमी गीत B10 पेज 39 जेजून आमकां सुटका दिल्या. ताळयो पेटून संतोशान आमी गावया. ताळयो पेटोवन सगळ्या मनान सगळ्या काळजान जेजू आमचो बरवसो, आमचो बावट, जेजून आमकां सुडका दिल्या. आज जेजून आमकां सुडका दिल्या. सर्वां जेजून आमकां सुडका दिल्या. आज जेजून आमकां सुडका दिल्या. हालेलुया गाऊन संतोषान ताळयो पेट जेजूक आमी महिमा दिवया. हालेलुया गाऊन संतोषान ताळयो पेट जेजूक आमी महिमा दिवया. हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. हालेलुया हालेलुया आमेन. हालेलुया हालेलुया आमेन. हालेलुया 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 आमेन. हालेलुया. जेजून आमकां बचाव केला. आज जेजून आमकां बचाव केला. वय जेजून आमकां बचाव केला. आमचो बावट, जेजून आमकां बचाव केला. हालेलुया हालेलुया गाऊन संतोषान ताळयो पेट जेजूक आमी महिमा दिवया. हालेलुया गाऊन संतोषान ताळयो पेट जेजूक आमी महिमा दिवया. हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. हालेलुया जेजू. हालेलुया आमेन. हालेलुया 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 आमेन. हालेलुया हालेलुया आमेन. हालेलुया. तळी विडो निरंतर जेजू जे कितें देवान जेजू मुखान केला तो अनंत शब्द मनीस जाल्लो, तो बरी खबर जावन आसा. ताचेर विश्वास दवरतल्या, बावट दवरतल्या तो सुडका दिता, सोडवून दिता. ताणें बचाव केला, ताणें जिवीत दिलां, ताणें जैत जोडलां. तें जैत आमचें, ती कृपा आमची जाता. जेजून आमकां जिवीत दिला. आज जेजून आमकां जिवीत दिला. वय जेजून आमकां जिवीत दिला. आज जेजून आमकां जिवीत दिला. हालेलुया हालेलुया गाऊन संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया. हालेलुया गाऊन संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया. हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. हालेलुया हालेलुया आमेन. हालेलुया हालेलुया आमेन. हालेलुया. प्रेज यू हालेलुया आमेन. हालेलुया. ताळयो विडोवन जेजून आमकां जैत लाभयला. तस जेजू ह्या सक्रामेंतान जर आसो ताची स्तुती करतले आमकां जैत दिता. सर आमचे बांदपास बंदोड्यो तो काडता. ज्या खंयच्याय वायटांत आमी आसा आमकां सुडका दिता, आमकां जिवीत दिता. बरोवन ओमतून क्षमापान ताचें जिवीत आमचें जाता. तो बावट तो बरवसो आमचो सुमयात ताका स्तुती करया.
जेजून आमकां जैतला बैला आज जेजून आमकां जैतला बैला जेजून आमकां जैतला बैला ओय जेजू आज जेजून आमकां जैतला बैला हालेलुया हालेलुया गाऊन संतोषान ताळयो पेट जेजू आमी महिमा देवया हालेलुया गाऊन संतोषान ताळयो पेट जेजू आमी महिमा देवया हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया निरंतरी हालेलुया आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया सुमेरम कांची वेदिला हालेलुया जैतला बैला आमकां बचाव केला हालेलुया आमकां पातकांतली सोडयल्या आमकां नव्यान शिवे सर्गींचे वेदिला हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया 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 सुमेया आमकां जिवीत दिल्या बचाव केल्या जैतला बैला आमकां कृपे वयर कृपा जायत्या देण्यानी आमकां भरलेल्या आमकां सोडयलेल्या आमकां सुटका सुडवोन दिल्या हालेलुया 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 तुका प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सुमयान आमकां सोडयल्यान सुमयान आमकां सुटका दिल्या आमचो बाबर्थ बरोवसो तसो समी तसो जेजू जावन आसा हेच्या पयल्या वचपांत आनी एक दोन वळी सान पेद्रू आपल्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 1 आमी वाचाव पयल्या अवस्वरांत 18वी आनी 19वी वळ सान पेद्रू अशें बरयता 1 Peter chapter 1 verses 18 and 19 बोवा प्रभायन सान पेद्रू आमकां सांगता तुमच्या पुर्वजांतावन देवोन आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यांत म्हण तुमी जाणात अशें सोडयल्लें रुप्यान वा भांगारान वा नाश जातल्या मालान न्हय बगार आई भावीन आनी कथावीन शिलयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान कितल्या प्रभायाची 2 वळी आमकां सोडयल्लें खंयच्याय हेर वस्तू मुखांत न्हय नाश जातल्या वस्तू मुखांत न्हय बगार जेजूच्या अमोलीक रक्तान तुमी जाणात जेजूच्या अमोली रक्ताक कितले विशेश सकत आसा आमी जेजूचें अमोली रगत घेवन मागता जेजूच्या अमोली रक्तान आतां आमकां विशेष तरान खंयच्या सर वस्तूंतावन जांबरो पातकांतावन आमकां सोडयल्यान देखून आमी पातकाच्या बंद पासांत आसा जे म्हणून ना जेजूचें रगत खाण घेवन आमी मागल्यार वय आमी कुमसार जाता पूण कुमसारा उपरांत आमी जेजूचें रगत खाण घेवन ज्या खंयच्याय बंद पासान बंद दड्यांत आमी आसा तें मागोवन जेजून आमकां पदवी अधिकार दिला ताचें नांव खाण घेवन मागोवन ताचें रगत खाण घेवन मागल्यार आमकां सुटका मेळटा जावं बरो पातकांतावन पातकाची बंदड जावं बरो वायट हातावन कसलेंय वायट कसलेंय बंदपास आमकां ह्या संवसारांत थोडे बडे आसतात वा बंदपासाक आमी येता संपडता तर तांतलें जेजू आमकां सुटका दिता जावं बरो शिराप हातावन थोडीं जाणां म्हणटात वो शिराप तो शिराप आमी गेल्ले हेरांनी गेल्ले वा पुर्वजांचे आमी जेजूचें रगत खाण घेवन मागल्यार आमकां देवोन आमच्या शिराप हातावन आमी आमचेर गेल्ले वा हेरांनी सूख तीर्प दिवन आमी खाण गेल्ले खंयचेय शिराप जेजूच्या रक्तांत ते सगळे काडयेत नितळ जाता आमकां सुटका मेळटा वा आमकां जायते पुडी सबार पुडी आमी पळयता आमकां घाय आसात आमी घायेल्लीं आसता म्हणटात कोण घायेल्यांत ती आनी एकल्याक घाई करतात पूण कोण गूण जाल्यांत ती हेरांक गूण करतात The wounded people wound others. Pun healed people heal others.
देखून आमी बरी जायचे. कीर्तन 140 आनी 7 वळ म्हणटा, पपसल्ली काळसा हांव बरी करता, तुमचे गाय हांव बांदता म्हणटा देव. आनी जेजू मुखांतर देवान अशें केलां. आनी जेजूच्या अमोली रगत खाण घेवन आमी मागल्यार आमच्या हर भितरल्या गायांत जावन आमी सुटका जोडयेन. मुखल्या दिसांनी जुलयांत हांगासर एक रितीर आसा, 7 दिसांची इंग्लिशान. ही रितीर सादी वा इनिशियल रितीर न्ही, ग्रोथ रितीर. हाका खाली थोड्यांक मात्र अवकाश. 7 दीस इनर हिलींग. आनी तो भाव कोण ती रितीर दिता तो म्हणटा आमचे हर एक विश्वे कशें आमी गाय आसात ते जेजूक दिवन जेजूचें रगत खाण घेवन आमच्या हर एका तकले तावन पांयां पर्यंत आमी भितरल्या गायांत तावन सुटका जोडयेन. जेजूचें रगत हेब्रेवांचें पत्र आमकां म्हणटा 10व्या वसुरान 14वी वळ आमकां संपूर्ण करता. जीजसस ब्लड परफेक्ट्स अस. आनी हेब्रेवांचें पत्र वसर 9 14वी वळ म्हणटा आमची अंतस्करणां दाड्डी जाल्लीं जेजूचें रगत ती अंतस्करणां परत नितळ करून देवाच्या आराधनाक योग्य करता. आनी ह्या खातीर आमकां भावट गरज. रोमाकारांचें पत्र वसर 3 25वी मोळ म्हणटा ताका सत्मानतल्यांक देवान ताका सभे मुखार एक वेदी कर्ण आमकां ताका उबी केला म्हणटा. ताचेर भावार्थ दवरतल्यांक सकडांक ना. कोण जेजूक जेजू मुखान देवाक लागीं सरता आनी जेजूचें रगत खाण घेवन मागतात तांकां देव सुटका दिता. नरी गडीभर आमच्या दोळ्या आमी दांबया. आमकां सोडयिल्लें खंयच्याय दुसऱ्या मालान वा नासतल्या तसल्या संगतीन न्हय, बगार जेजूच्या रगतान. तरी ह्या घडी आमी मागया तें रगत आमकां जाय. आमी मागया आमचेर तकले जावन पांय पर्यंत जेजू तुज्या अमोली रगत आमचेर ह्या घडी आमी मागता. आनी त्या रगतान आमकां धुवन नितळ कर. आमचे थंय कसलेय बांदपास बंदड्यो आसा तुका लागीं सरोंक आमकां कश्ट मारता, तुका अनुभव करूंक आमकां कश्ट मारता. जेजू तांतले आमकां नितळ कर. आमच्या पातकांत हांव त्या पातकाच्या बंदडेत हांव नितळ कर. आमच्या वायटांत हांव खोडेपणांत हांव गुलामपणांत हांव आमचे थंय जायत्यो एडिक्शन्स सभार तांचे बांदपास बंदड्यो आसतात तांतले आमकां नितळ कर म्हूण आमी मागया. आनी तशेंच कसलेय श्राप आमचेर वा आमच्या जाग्यांनी घरांनी वा खंयच्याय देवणी आमचें कितेंय आसा जेजू तुज्या रगतान ताणें सोडयलां. आमकां तो सुटका दिवं. आमच्या पिडेश्रेत हांव सबार जाण आमकां आज पिडाश्र आसा. आज सबार तांच्या बांदपास बंदडेक आमी वळख जाल्लीं ह्या पिडेश्रेंत आसा. आमी ती पिडाश्रा आज जेजूच्या रगतान पयस वचून तो त्या रगतान आमकां धुवन नितळ करून आमकां देवाचें उतर म्हणटा सांव पेद्रूस सांगता 1 Peter 2:24 ताच्या गाया वरवीं तुमी बरीं जाल्या. बाय सोन्स यू आर हील्ड. ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या म्हणून आनी जेजू आमकां बरें करता म्हणून आमी मागया. आमकां समेस्तांक आमी समर्पण करया. आमचीं घरां आमचीं कुटुंबां आनी कितें रिणान संकश्टान वायटान आसात जीजस विल सेट अस फ्री. जेजू आमकां सुटका दिता. तरी आगडये तुमकां साथ जाल्यार दिमी घाल तुमचे हात वयर कर. आमच्यास भेटोवन आमचें कुटुंबां भेटोवन मोगाच्यांक समेस्तांक भेटोवन आमी मागया. जेजू आमकां सुटका दिता म्हणून भावार्थान बरवशन आमी मागया. तर जेजूच्या बलिदानाक आमी मान करया आनी म्हणया तुजें बलिदान सुमयान जेजू हांव वंदिता. E11 पेज 114 तुजें बलिदान. तुझे बलिदान सुमया जेजू तुझे बलिदान तुझे बलिदान सुमया जेजू तुझे बलिदान हांव वंदिता. सांगात म्हणया हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव वर्णिता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. वय सुमया तुजे कश्ट मरण आमकां सुटका सुडवून दिवंक पावलें.
त्या कश्टा मरणाची वनपणाच्या सक्तेन आज तूं आमकां बरी कर. तुका उलो मारच्या हर एकल्यांक सुडका दे. हर एक बांदपास जावं पाताक जावं वायट जावं कसलेय कश्टान बरा जावं आसपिडा आसता वा कितेंय आमचें तें आमच्या कुटुंबांनी आसा आज कितें आमी बडयता तांतलें सुडका दे. तुका आमी वंदन करता. तुका आमी सुमया नमान करता. तूं सुमी म्हणून वळखून आज तुज्या बलिदानाक सगळें आमी बडयता. सुमया आमकां जायशीं बेसांवां करपा तूं दी. सुमया तुजें कश्ट मरण सुमया तुझे कष्ट मरण सुमया जेसू तुझे कष्ट मरण तुझे कष्ट मरण सुमया जेसू तुझे कष्ट मरण हांव वंदिता हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव वर्णिता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुझे कलते पोन सुमया जेसू आमचे वर्ते पोन तुझे कलते पोन सुमया जेसू आमचे वर्ते पोन हांव वंदिता हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव वर्णिता. आणि हालेलुया 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 जेसू हालेलुया. घडी वाडटना आमी मागया तसो मोग आमी नियाळ्या त्या मोगान जेसू खुर्सा गेलो बलिदान बडयलें आमकां सोडयलें. त्या खुर्सार ताण सोडून करपा ताणें वळयलें. ताच्या कश्टा मरणां जिवानपणांत पास कसो घोट व्हरतो तो जावन आसा. आज आमकां खंयच्याय बांदपास बंदडेंत आसा हांव सुडका दिता. आज ताचेर बावट दवरतल्यांक सत्मानतल्यांक आज तो बरी करता नितळ करता. सगळें ताका दिवया. हो सगळो संवसार विविध राष्ट्र आमचो देश ह्या दिसांनी चलचे सामको सरकार बरो सरकार आमकां लाभचें. आमचें मंदिर पवित्र सभा हर एक यासकांक भावा भयणींक हांगासर आयिल्लीं हर एक तेसांवां सकड आमी मिटोवया. ह्या दिसांनी आमी पावसा खातीर मागता दराळ पावस आमकां मेळचे खातीर आनी विविध जाणां कोणाक कितें करपा जाय भुरगीं वचना काजारी सोडियास वेगळ्या सराच्या वाटेर एका रितीन सैतानाच्या बांदपासांत आसली नास जावची बचाव जावं म्हणून आमी मागया. सुमया मोग करपा वाळो म्हणून आमी मागया. आमचे दोनी हात बरे आनी म्हण्या तुजो दैवीक मोग सुमया वाळे आमचे थंय हर एकल्यान थंय वाळे सुमया. तुजो दैवीक मोग सुमया जेसू तुजो दैवीक मोग तुजो दैवीक मोग सुमया जेसू तुजो दैवीक मोग हांव वंदिता हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव वर्णिता. हालेलुया 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 सुमया हालेलुया. आमी स्तुती कर मागया. हालेलुया 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 सुमया त्या मोगान तुझ्या त्या दैवीक मोगान कष्ट मरण आनी जिवनपणाच्या सत्यनास आमकां आशीर्वाद कर. आमी बडयले एक मागणी तेसमा सर आमच्या बांदपास बंदडेंत निवा. In the name of Jesus you be blessed, healed, delivered, sanctified. I pray this Lord in your name Jesus. Amen. विविध तेसवांग सरायल्ली आमी बडयता. बर्थडे
Enelra Rego, Ivania Alvarez Muka, Kazarech anniversary, Rohan and Rubina Seravo, Ergandim Gam Kamisarla, blessings by Joanne Fernandez Mangalore, Our Lady of Alankanit Chamanak, Great Ani Sunil Sikweram, Jesus Japavit Kalza Chamana, Mary, Irene Lobo Kupepada, Frederick de Mello Mumbai, Kazarech Sagle Function, Beraz, Ranzalyak, Fel City Suza, Kulur, तशेंच संरक्षण बरी भलाय केल्या खातीर नितेश फ्रांसिस रेबेल्लो मेरला पदाव वॉल्टर आनी डोरिस कुटिनो मुल्की पवित्रिंदाच्या मना बऱ्या भलायकी मेळ्ळ्या खातीर रोशी लोबो गोरेगांव प्रत्येक तेसवा लँड कॉन्फ्लिक्ट टू बी क्लियर्ड फर्स्ट हियरिंग बाय ॲग्नेस सिक्वेरा मँगलोर तशेंच नॉर्मल मेडिकल रिपोर्ट येवचे खातीर वायलेट पिंटो Tevadin Zelan Sami Udas Kartam, Ephraim Fernandez, 4th anniversary, Media de Silva Udupi, Jose Matthew, Rocha Telis Circe, Valencino, Mark Pinto, 20th anniversary, Lawrence Moniz, Modantar, Tauro Kutman Salangati, Veera, Tauro Bangalore, Ephraim Ani Mary, Reverdo, Goa, Anita Rego, Albert and Alice D'Souza, Maxim D'Souza, Vijay, Lily Matthias Koregam, 3rd death anniversary, Maxim De Silva, Bangalore, 14th death anniversary, Wilson Serava and Matthias Seravo, Nidodi. At the Savan Suve, Amchita Savan Beton, Sumech Bessa, Amison Givia. सम्या तुझ्या नावाना मी सांगाता मेळ्ळ्या संत स्मरीत काळजान तुका हसिता तुझे मरण जिवंतपणा मी समरमता सर्गी जेवणान तुझ्या आम्ही भाग्यता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमच्या सवे आसू. कितल्या अपुर्बायेचे प्रवेश गीत आमी गायलें सुम्याच्या नांवान आमी एकठांय जाल्या ताणेंच आमकां ताच्या रक्तान नितळ केल्यान आनी ताच्या कश्टा मरणां जिवनपणा वरवीं त्या पास्काच्या गुटा वरवीं म्हणून आमी गायलें आनी थंयच जेजू ह्या बलिदानान तो करता. आज हांव जेजूच्या पवित्र नांवाचें मीस काढता ताच्या नांवान आमी मागल्यार ताणें आमकां दिता म्हूण वर्त्या मोगान ताणें आमकां बसयलां. तरी घडीभर आमचे दोळ्या आमी दंप्यांचे सूख आमी मेळोवंक आयल्या तेंच सोडवणेचें काम जेजू अजून करता बलिदाना मुखांत हर एक पोटी मिसांत येवकारिसांत ती सोडवणेची कृपा आज आमी मागया. विविध आमच्यो गरजो ते सवा आमी सुमयांक भेटोवया जेजूच्या नांवान आज आमी ह्या बलिदानान मागया. ह्या बलिदानान फवत परिवांटो घेवंक आमकां तयार करया. आमची पातकां वळखून सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुन्या सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोडो अपराध ह्या बसत बेगीन सदां सामको मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूळट कर सुमिया काकूळट कर
क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोन दोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती सोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सा पेद्रूच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वचप. तुमच्या पुर्वजांतून देंवन आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यान म्हूण तुमी जाणान. अशें सोडयलेलें रुपयान वा बंगारान वा नाश जातल्या म्हालान न्हय, बगार आयबाविणे आनी कथावीण शिडयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्तान. संवसाराचे स्थापने आदींच देवान ताका विसलो आनी ह्या शेवटीच्या काळार तुमचे बसोत ताका उगडापो केलो. ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उडयल्ल्या आनी महिमेंत केल्ल्या देवाक ताचे मारिफात तुमी सन्मानतो पावल्यात. अशें तुमचो बवट आनी भरवसो देवाचेर तुमी दवरला. आनी आतां सताक तुमी खाल जाल्ले वरवीं तुमचे आत्मे नितळ जाल्यात आनी तुमच्या भावा भयणी वरवीं एक निश्कपाटी मोग तुमचे मदें उदेला. देखून सगळ्या काळजान आनी यथार्थपणी एकामेकाचो मोग करा. कारण सश्टांक जियेतेल्या आनी बळतेल्या देवाच्या उतरां मारिफात तुमकां पुना जल्म लाभला. हो जल्म विनाशी मनशांतावन न्हय, बगार अविनाशी देवातावन तुमकां मेळ्ळा. पवित्र पुस्तक म्हणटा, सगळे मनशाकोळ थणा बरी, सगळी ताची महिमा तणाच्या फुला बरी. तण बावता आनी फूल झडटा, पूण सोम्याचो शब्द ससनाक बळटा. हो शब्द म्हळ्यार तुमकां परगट केल्ली बरी खबर. देवाचें उतारें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराक हरसी ये जेरुसलेमा, सर्वेस्पराक हरसी ये जेरुसलेमा, सर्वेस्पराक हरसी ये जेरुसलेमा. तुज्या देवाक नावाड ये सियोना, कित्याक ताणें तुज्या दारवटांचे हाडांबे घट केल्यात आनी तुजे भितर जियेतेल्या तुज्या भुरग्यांक आशिर्वादीत केल्यान. सर्वेस्पराक हरसी ये जेरुसलेमा. सर्वेस्पराक हरसी ये जेरुसलेमा. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या हवास्तकाय उंची गोव तुका दिवन ददोशी केला. संवसाराचेर तो आपलो संदेश धरता. तुर्तान ताची शुभ वार्ता प्रसार जाता. श्लोक. सर्वेस्पराक हरसी ये जेरुसलेमा. तो आपलें उतार जाकोबाक कळीत करता. इस्रायलाक आपली विधी नियमां परगडता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपल्या नियमाची रीत नीत तांकां उगडापोंक ना. श्लोक. सर्वेस्पराक हरसी ये जेरुसलेमा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. मनशा पूत हेरांची सेवा सकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडोवणे पासत दिवंक आयला. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. मार्का फॉर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया.
शिस आतां जेरुजालेमाक सोडून वेचे वाटेर आसले आनी जेजू तांचे फुडल्यान वेतालो. ताचे शिस विस्मीत जाल्ले आनी ताच्या फाटल्यान वेतालो तो लोक भियेल्लो. तो वळू 12 परत्यान कुशीन आपोवन आपणाक बेगीनच कितें घडोवंक आसा त्या विशयांत तो अशें सांगी लागलो. पळया, आमी आतां जेरुजालेमाक वेतांव. थंय मनशा पुताक धरून प्रधान याजकांच्या आनी शास्त्र्यांच्या हातान दितले. ते ताका मरणाची शिक्षा थारायतले आनी अन्य जातीचे अधीन करतले. ते ताची केळकुळां करतले, ताचेर थिंपी उडयतले, ताका जरबांद मारतले आनी शेकी ताचो जीव काडटले. पूण तिसऱ्या दिसा तो जिवंत उरतलो. तो वळू जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव जेजू सरशीन येवन म्हणाले, मेस्त्री, तुजे लागीं आमी मागचो एक उपकार आसा. तो तुवें आमकां करी जाय. हांवें तुमकां कितें करी जाय म्हणून तुमची अपेक्षा विचारलें जेजून. तो वळू ते म्हणाले, तूं तुजे महिमेंत पावतस आमचे भितरल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक तुवें बसय जाय. जेजून जाप दिली, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नेनात. हांव पियेतां ती खालस तुमी पियोंक शकतात गी. हांवें घेवंक जाय तें स्थान तुमी घेवंक शकतात गी. सकतांव म्हणाले ते. तो वळू जेजू तांचे लागीं म्हणालो, म्हजी खालस तुमी पियेतल्यात खरें आनी हांवें घेवंक जाय तें स्थानी तुमी घेतल्यात खरें. पूण कोण म्हज्या उजव्याक कोण म्हज्या दाव्याक म्हणून थारावचो तो अधिकार म्हाका ना. जांकां तें तयार केलां तांकां तें मेळटलें. बाकीचे 10 जण हें आयकून जाकोबाचेर आनी जुआंवाचेर रागान पेटले. पूण जेजून तांकां सोमेस्तांक सरशी आपोवन सांगलें, संवसारी अधिकारी म्हणून आसात ते लोकांचेर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे मदले व्हड मनीस आपल्या हाताखाल लोकांक अडसून धरतात म्हणून तुमी जाणात. पूण तुमचे मदें तशें जायनाये. तुमचे मदें जो कोण पयलो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकर जावं दी आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदता तो सोमेस्तांचो गुलाम जावं दी. मनशापुती हेरांनी आपणाची साकरी करी जाय म्हणून येवंक ना. बागार आपलेंच हेरांची सेवा साकरी करी जाय म्हणून आनी सोमेस्तांचे सोडून पासत आपलोच जीवस दी जाय म्हणून आयला. देवाचे उतर हे वकणी तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्तते म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमचो घडणार सार्नोळ जॉन्सन ताचें एक उतर ताणें सांगचें आशिल्लें, द ग्रेटेस्ट लव ऑफ नेबर इज टू प्रीच द गुड न्यूज म्हणून. तो पेल्याचो बरें करना पुरबेन मोग करचो म्हळ्यार बरी खबर परगट करची. आनी जेजू ती बरी खबर जावन आसा. आयच्या वाचपांनी पळया, आयच्या वांजलांत जेजू शिसांक तांची मनां बदलूंक शिकयता. पयलें आमी वाचलें आयकलें आयच्या वांजलांत जेजू जेरुजालेमाच्या वाटेर आसा, थंयसर कितें राखून आसा तो सांगता. आपणाक मरण आसा, कश्ट मरण आनी दग दितले म्हणून. पूण शीस ते संवसारी दृश्टीर वा संवसारी रितीर आशिल्ले. एकल्याक उजव्याक दाव्याक बसोंक जाय, पूण जेजू तांकां जोर करना. आनी उपरांत हे 2 जण जुआंव आनी जाकोब अशें मागतना 10 जण आनी उरिल्ले ते रागार पडले. जेजू तांकांय जोर करना. जेजू तांकां लागीं आपयता आनी तांकां शिकयता आनी म्हणटा, कितें म्हणटा,
अधिकार आसा, पदवी आसा, पूण अधिकार सगळ्यांक दिल्यार जायना. तो अधिकार कोट्यांच्या हातान दिलो जाल्यार पळया संवसारांत संवसारी अधिकारी बलात्कारान अधिकार चलयतात. बलात्कार तांच्या हाताखाल आशिल्ल्यांक कस दिता जेजू म्हणटा. देखून अधिकार सगळ्यांच्या हातान तें कोट्यांच्या हातान गेल्यार दुरुपयोग जाता. देखून अधिकार आमकां खंडीत मेळटा केदळा आमचो मनोभाव बदलता. जेजू म्हणटा हांव आयलां नींग हेरांनी साखळी करी जाय म्हणून म्हजो जीव दिवं. देखून तुमकांय तशेंच सेवे मनोभाव तुमी आसा केल्यार नींग इज टू सर्व वा मोग करूं तेन्ना आमचो अधिकार निजाकी तसो दुरुपयोग जायना. बगार तो निजाकी आमी वापरीत आमच्या ह्या चलत्या जिवितांत आमकां दिल्लें मिसांव. देखून शिसांची मोना तो बदलीत आनी ताणें तशें केलें. सांबरो जेजू सांगाता आसतना 3 वर्सां तांकां ट्रेनींग उपरांत आमी जाणां 12 जण शिस आनी जुआंव आनी जाकोबी तांचे पैकी पयलो माटतीर मेल्लो जावन आसा जाकोब जेम्स. जेजू सरिल्ल्या थोड्याच वर्सांनी उपरांत तसलो अधिकार ताणें मागोवना. पूण सुमयाचो अधिकार पदवी काण घेवन नेंगी ताणें मिसांव केलें. देखून आज तो अपोस्तल जावन परजळटा. आज महिमेंत तो आसा. आमच्या आज ह्या दिसांनी रितीर चलता हांगासर आमच्या दैवीक रितीर मंदिरांत. एक सिस्टर, ती सिस्टर रिलिजियस न्ही, भयण तुमची बरी एक लायक आसा का जेजूचे घाय आसात तिच्या आंगार. आनी कित्याक हें देणें तिका दिलां सगळ्यांक मेळना. कित्याक सेवा मनोभाव देवाचो मोग आसल्यार आमकां देणी आसा. देव दिता नंतर आमकां आमी आमचेच खुशी वा आमी खंयच्याय दुसऱ्या संगतीन आमी जेजूक लागीं सरता तर जिजस डजन घ्या. पूण आमी तो दुरुपयोग करिना, सदुपयोग करता. जेजू आमची मना काळजांत तो वळखता आनी त्या प्रकार आमकां चडनी चड ताच्या मिसांवांत दवरता. देखून आमी मागया. हाच्या पयल्या वचपान पळया जेजू पेद्रू म्हणटा तोय आनी एकलो शीस अपुस्तल तो मुखेली जावं बरो सुरवेक सांबळ. पूण देवान ताका जेजून बदलिलो आनी तो पयलो पाप साहेब जालो. तो म्हणटा आमकां सोडयल्लें खंयच्या दुसऱ्या संगतीन न्हय, नासतल्या मालान न्हय, पूण ताच्या आमोलीक रक्तान, आई बावेन कथावेन शिळयेच्या रक्तान म्हणून. एक घडी आमचे दोळे आमी दंप्या. जेजू आमकां ही कृपा दिता. पूण आमचो मनोभाव आमचें चिंताप जेजूचें चिंताप जाय. संवसारी चिंताप न्हय. सुमी आमकां बदलिता. सुमी आमकां ताची कृपा दिता. शिसांक ओर्तें केल्लो सुमी खलते ते जावन आसतना आमकांय तो करतलो. ती कृपा आनी तेंच ह्या बलिदानांत आमी मागून घेवया. आमेन. सर्वसमचे मोगाळ बापा काणीक जावन तुका दिता मानून तुंगे दयाळ बापा घाल तूं तांचेर तुझे बेसांव. जेजून भेटयलो कुसाक आपणाक आमा सर्वांच्या मोगा पासन पेल्या थंय आमी उदार जावच्याक आधार दी तुझी माया मोगान. म्हज्या बाबीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता तसलें सामन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नेके पयस सभेच्या आदावाक सर्वस्पर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी बेडयता ती देणी आनी आमची जिणी दयाळपणी मानून घे म्हण आमी मागता ताच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर पदवीधर आनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवंक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कुंवार मरयेचें उदरीत आनी कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर सयत व्हरून पुनर्जिवन पावन उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळ्ळी आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सुमेस्त भक्तां संगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंचगी तुका जय जय. बापा करूसूं पवित्र तूं सगळ्या अपवित्रपणाची जर तुज्या अपवित्र आत्म्या धाडून देणी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान सुसुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जवान जातसताना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचें बगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बावडता सो गुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन साला. जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जिवन परस आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत उंडो आनी सर्वांची काल्स समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतले आमी सुमेस्त सांग. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा की प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पोय सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पावल साल्डना आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर सगळ्या भक्त सांगाता तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची खाकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगत्यांत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरये देवाचे माया संगती भगवंत धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मन व्हरले त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजून आमकां सोडयला ताच्या सुडवणेन सदांच आमी जियों ताची कृपा ताचो आदार मागून जेजून शिकयल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी कशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दयकुनिया जिवितां सुवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमचे सर्वंदराज जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय पिडेशडेंतली गूण कर. सैतान दुस्मनार्थ त्या पासांतली गुलामपणांतली आमकां निवार. खंती बेसरांतली आमकां निवार आनी सर आकांत अकलासांतली आमकां वाटय. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमन तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येता रजवड चलयता ही ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमच्या सवय आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकोत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकोत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुजी कुडून रगत आमी संगता आम तेमचेर जडती आनी कॅसरडीन जावं पूण तुज्या काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडी भलायकी आनी वकाद दी. भाव भयणीनो पळयात तुमी जेजू क्रिस्त ताच्या रक्तान ताणें आमकां सोडयल्यांत आज ह्या बलिदानान परत आमकां सुटका दिता. देवाची शेळी संवसाराचें आमचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. समयांत तुवें म्हजे भितर आमचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सम्या तुका हांव अत्रेकता तुज्या येण्यान दादो जाता. सम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगा तुजो हांव आशेता. प्रार्थुया. प्रितीवोन बापा तुज्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हूण तुवें येवचिले. हे मोगा तुज्या मोगाचे येवजणे पसत वो दिनवासो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवान अडपलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांची येवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका सासनाक वाखणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. वंदितां वर्णितां ये देव माये बगीस तुजी आमी गीतां गावून हसितां दिनवासां अंकवारी मरये
आज तुका भक्तीन उर्बेन नमन करूं